कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही व्हिडिओ जसो पळय सकाळी सकाळी स्टार्ट केल्लो आसा. तुमकां म्हज्या तोंडाक पळोवन कळत आसतलें की हय सकाळ फुडें स्टार्ट केला म्हणून, कित्याक कळटा न्ही अशें करून जस्ट न्हिदलेले उठले म्हळ्यार न्हिदलेले उठून येयला अशें म्हणून. बट जस्ट अशें आतां उठून म्हळ्यार आतांच उठला अशें ना, न्हिदलेले उदळ उठलेले, खूब टायम जालो उठून. तर म्हटलं व्हिडिओचा आसा पण तो स्टार्ट करूया अशें म्हणून. खूब टायम जालो देवळान वाजयतात, सो जस्ट भायर येवपाक उदळच्यान वाजयतात मात, थांबून थांबून वाजयताले. तर हेजे फाटल्यान रिजन बी सांगता तुमकां. तर उठून न्ही ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तेजी अर्दी तयारी सगळी जाल्ली आसा. म्हळ्यार इडल्यो केल्यार आमगेर आयज. सो इडल्यो ज्यो आसा पळय त्यो स्टिमराक घालून स्टीम बी करपाक लायल्यो आसा हांवें. आनीक जस्ट आतां ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करपाचो उरला. तर सकाळचे न्ही आतां 8:30 जाल्या. आनीक उदळ उठलेली आमी. बाय जे आसा पळय ते सकाळ सकाळ फुडेंच उठ्ठा आनी आमकांय बी बेगीन उठून घालता. मागीर आपूण 9:30 10 जाली की ना न्हिदता. बट सकाळ सकाळ फुडें उठ्ठा 7 पावणे 7 अशें करून उठ्ठा जाग जाता तें. मागीर ताका फीड बी घातलें की ना न्हिदना तेन्ना उठ्ठा तेन्ना. मोदी जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना फीड घातलें म्हणटा न्हिदता, पण ह्या टायमार तेन्ना उठ्ठा पळय न्हू 7 पावणे 7 अशें करून 7:15 बी म्हटल्यार उठ्ठा तें. लेट म्हणल्यार तेजो 7:15. तेच्या पयलीं जें उठ्ठा पळय तें मागीर न्हिदना. सो मागीर आमकां बी उठपाक पडटा. हांव एक एक दिसा मागीर हांव अशेंच करून न्हिदूनच रावता, बेजार येता अशें म्हणून. कितें करतलें इतलें सकाळ फुडें उठोन अशें म्हणून. घरांतलीं 30 कामां तोच वावर न्ही, सो इतलें सकाळ फुडें उठोन बी कांय फायदो ना अशें म्हणटा. आनी हांव एक दिसा मागीर हें करून रावता, न्हिदना बट अशें करून येयना भायर उठोन मागीर रुमांतल्यान. बट आयज येयल्या बेगीन, म्हटल्यार इडल्यो करपाच्यो आशिल्ल्यो. इडल्यांक मातशें टायम लागता न्ही, ताका लागून मातशें बेगीन भायर सरोन येयलें. तर झाडू बिडू सगळो मारलो. आसा न्ही तेन्नासान म्हाका बऱ्याक पडटा की घरान सान्न मारपाचें काम तिगेलें. सकाळ फुडें उठचें उठोन न्ही पयलीं ती सान्न मारून काडटा. आमी सुद्दां उठना न्ही, हांव सुद्दां उठना जाल्यार ती उठ्ठाच. 7:30 म्हटल्यार एनी हांव ती उठ्ठाच 7:15 7:30 मागीर ती उठ्ठा आनी पयलीं सगळ्याक घराक सान्न मारता. इतले व्हडल्या घराक सान्न मारता म्हळ्यार नाका जाता. सो ते सगळ्याक ती पयलीं सान्न मारून काडटा. म्हाका तो सान्नीचो वावर जो आसा पळय तो लागना. सो तिणें सान्न बीन सगळी मारली. हांवें ब्रेकफास्टाची तयारी केली. आनी बाय आसा खेळटा. म्हळ्यार कितें तें एक मनीस तेजे फुडें रावपाक पडटा. हो उठून आशिल्लो, हेजे फुडें दवरून बायेक आमी भायलीं कामां जीं आसा पळय ती केली. आतां हो उठला न्ही, सो आसा तेजे फुडें. ताका हें करता. आनी ताका न्ही अशें सकाळ फुडें उठलें त्या बरोबर सामकें तें चड एक्टीव आसता. म्हळ्यार सगळें फ्रेश आसता न्ही, सामकें न्हिदून उठून सगळें सडसडीत जाल्लें आसता. सो ताका मागीर अशें करून खेळपाक कोणी तरी जाय. एकलें न्ही मातशें एक 5 मिनटां खेळटा, मागीर कोणी तरी जाय ताका थोडो टायमा खातीर. सो आतां आसा तेजे फुडें. तर हांव चायेच्या बाकीच्या तयारी करतलें. इडल्यो केल्या. हो म्हणटालो चटणी करता काय म्हणून. हांवें म्हटलें ना, रोस आसा. काल आशिल्लो सोमार न्ही, सो काल रोस केल्लो आमगेर. सो तो रोस आसा तो तितूनच खावया अशें म्हणलें, चटणी आनी करूं ना. आसा न्ही मागीर आयज नॉनवेज, मंगळार न्ही आयज, फाल्यां बुधवार, फाल्यां परत नॉनवेज. मागीर ते रोसाक कोण पळोवपाना. मागीर ते 2-3 दीस जातकीर इतले लेट खायना तर टेस्ट बी मागीर वेगळोच जाता न्ही. सो अशें म्हणून म्हटलें रोस आसा तो आयज खावया एका इडल्या वांगडा अशें म्हटलें. सो दाखयता तुमकां. आनीक तेच्या पयलीं सांगता, आतां जो तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येतालो पळय तो देवळा कडेन पयर महाशिवरात्री जाली न्ही संडेक. सो आयज जो आसा पळय देव आमचो न्हांवपाक वयता. एवरी इयर हांव तुमकां शूट करून दाखयतालें. पळयता दीस इयर कशें पॉसिबल जाता तें शूट करपाक, कित्याक बाय आसा न्ही आतां ताका लागून. आसा एक्चुली दवरून वचपाक जाता, बट ताका सगळें न्हाणप करप रांदप करप म्हळ्यार सगळी गडबड जाता न्ही. सो स्टील पळयता पॉसिबल जाल्यार आयज तुमकां शूट करून दाखयता गेली जाल्यार. आनी तें बेगीन वचपाक पडटा 11-12 सुमार बीन ताका लागून. सो देव गेलो आतां जस्ट. सो चलो तेच्या पयलीं तुमकां दाखयता हांव भितर ब्रेकफास्टाचें म्हाजें कितें चालू आसा तें. ओके चलो. सो हो पळयात रोस आशिल्लो, इतलो सगळो रोस आसा, कितें भायर उडयतलें न्ही अशें म्हणून हांवें एका म्हटलें हेंच कितें म्हणून मोठे चण्याचो रोस केल्लो. सो तापोवपाक दवरला आतां हो. हांगासर चाय दवरलेलें, ब्लॅक टी आमची. सो खतखतो येवपाक लागलो. आनी ह्यो हांगासर इडली ज्यो आसा पळय ते इडली. सो तें लायलां. एक कुकर लायलो, एक पावटी लायला. आनी थोडेशें बॅटर जें आसा पळय तें बॅटर थोडेशें उरलां आनी थोडेशें लायतलें. आनी हें जें आसा पळय तें म्हाजें तें रेडीमेड बॅटर जें हांव हाडटा पळय न्हू चितळेचें तें. सो
हे च्या करून घेता आणि मेळटा तुमकां मागीर बाकीचे सगळे थोडंसं दूद तापोवप उदक पिवपाक तापयलां कॅटलांक टॉपांक सगळें हें सगळें केलां हें पळयात सो आनी भायर हाडटा भायर वचपा खातीर ताका रुमांक ना भायर या म्हणटा सो भायर हाडटा म्हाका आतां भायर हाडटा गे यो सो येवपयात हांगासर म्हाजे इडली जे आसा पळय ना ते रेडी जाल्ले आसा येतात हांगासर अशें करून न्ही बऱ्यो फुलता बीन अशें ना की रेडीमेड म्हणून बरें जायना अशें ना जशें आमी घरान करता पळय तशेंच जाता भायर हाडटा ते येयला न्हिदेक ताका न्हिदेता सारकी हें पळय बरें सॉफ्ट बीन जाता बऱ्यो जाता पळय सुट्टाय बी बऱ्यो अशें करून एक प्लेटीचे काडून घेतले हांवें आनी म्हाजे कडेन जो इडल्याचो कुकर आसा पळय तो स्टिलाचो तुमकां हांव केन्ना दाखयता न्ही खूब जाणां कमेंट करतात असो कसो तुजो इडल्याचो कुकर तर कसलो काय म्हणून आतां ताजो ब्रँड बी म्हाका कांय खबर ना बट हांवें 2022 घेतलेलो हो इडल्याचो कुकर जो आसा पळय तो 3 प्लेटी आसा तेका अशें करून आनी 6 इडल्यो ज्यो आसा पळय त्यो येता एट अ टायम सो 12 7 18 इडल्यो ज्यो आसा पळय त्यो येता पळयात हांगासर ह्यो आतां हांव काडून घेता म्हजो रोस बीन तापलो बंद करता आनीक ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करून घेता आनी मेळटा तुमकां हांव तूं हॅलो म्हणलें रे सकाळच्या ना येता हांव सो जशें सांगलें पळय न्हू त्या प्रमाणे भायर सरली वचूं नाका या नाका करून लास्ट आतां भायर सरली 12 जाली 11 सुमार या रे म्हटलेलें हेका पूण मागीर 11 म्हणलें खरें या म्हणून बट तितून बी कन्फ्युजन वचूं काय नाका काय म्हणून मां म्हणपाक लागलो चलो वचून येया अशें म्हणपा लास्ट इयर बी वचून आशिल्लें लास्ट इयर आमी हांगा नाशिल्लीं सो पावूं नाशिल्लीं प्रेग्नन्सी लागून न्ही आमी हांगा नाशिल्लीं म्हणून तर आतां वतात सो सांगता तुमकां मागीर सगळें कशें कितें तें रांदलें बीन हांवें सगळें जेवण बिवण केलें वॉटर बिटर सगळें क्लीन करून सगळें करून आतां न्ही भायर सरलें बायक घेवन वता आनी थंय न्ही बायकूच घेवन वचपाक पडटा कार घेवन वचपाक मेळना बिकॉज ऑफ पार्कींग बायक सुद्दां पार्क अर्द वाटेक करून चलत वचपाक पडटा दाखयता तुमकां जॅकेट बी घालून आनी हांव अशेंच Dia sekarang nggak main apa juga? Oh, tali. Tali. आमचे भशेन खूब लोक आसा जो लेट येवपी हां नंदूबाई जय श्रीराम चप्पल बी घालून आसतना खूब जड जालं काय हा वा महादेव महादेव असले वत आसा सगळो लोक गेलो लोक न्ही देव गेले सगळे लोक खूब आसा आनीक आमी आतां आयल्या इतले लेट आसा लोक पण अशी जितली गर्दी आसता पळय तितली गर्दी ना थंय एक देव आसा थंय वता आमी आनी हालीं तेंपा आमकां अशेंच जाता खंयी वचपाक भायर सरप म्हटल्यार आमगेलें हेत लेट वयता तें लेट आमी
लेट लतीफ झाल्या आम्ही आता बाय येयले तेन्नाच्यान आमगे टायम मॅनेजमेंट सगळं चुकता हल्ला. बट जातलो एडजस्ट करपाक मातसो टायम वतलो जातलो बट कितें तें आमी करता बेगीन करतली अशें म्हणून बट तेगेलो मुडाचेर डिपेंड आसता आनी मागीर ताका खंय रडपाक लागता मदीं आतां येवपा टायमार रडपाक लागता न्हीद येताली मागीर फीड घातलें काय मागीर तसो करून टायम वता मागीर तरी मां आसा म्हणून एटलिस्ट इतलें तरी पळोवपाक मेळटा नाजाल्यार हें सुद्दां नाशिल्लें निरे कोण शूज दवरून गेला बरो गाडयेचेर घेवनूच गेले म्हणून लोक पयलींल्या भुरग्यां बी घेवन दाखयता आनी हांगसर देव आसा आमी वता थंय आतां आमचो देव बी गेलो वाट पळय लोक कितले ल्हान भुरग्यांक घेवन येयला पळय इल्लेशे भुरगे आनी लायन लागले हांगच्यान थंय म्हटलं देवाक पांय पडटा आमी अशीच पांय पडून येवया रे वत ह्या पळयात त्या पोतासान ह्या पोतान ह्या सायडीन थंय लोक जितले म्हळ्यार दिसता पळय तितले म्हळ्यार सगळे देव आनी आसतात आनी लोक बीन आनी हांगासर न्ही अशें करून हें आसना जागो आसना तुका न्हांवतलें म्हणल्यार सुद्दां इतले सगळे लोक भरलेले आसता आतां गेलो सगळो लोक आमकां वाटेर मेळ्ळो आमगे घरा कडेनूच लागलेलो लोक आमकां मेळपाक सो एक दोन कडेन देव आसा लोकांनी हें पळयात नाल्ल बिल्ल सगळें सोडल्या उदकाक केळी नाल्ल फुलां कितें कितें म्हणून ना सगळें मेळटलें आनी उदक सामकें वयर येयलां बाबा हांगा एक आसा हांगाय बीन आसा सोडलेलो उदकाचो आवाज सगळो आनी सगळ्याक फुलां केळी उदक चडटा पळयात हांगासर फेरी बीन जी आसा पळय ती लागता हे पळय कितली बायक कितें घेवया रे सर फस्टूच न्ही कितें कितें आसा फेरी बीन चल घेवया अशें करून फेरी सगळ्या कितें ना म्हणन ना खेळणी कपडे सगळे जात्रा लागता तशी लागता सो पावली आमी घरा 1:30 जावपाक गेल्या 1:00 सुमार येतलें आनी आतां न्ही 1:30 जावपाक येयला येयले आनी म्हागेलो आवाज आयकता कितें न्ही बाय उठले आमी वचून खंय थोड्या वेळान मातशें न्हिदलेले 12 सुमार गेले 1:00 सुमार वरभरान येयल्या मां म्हणटाली 12:30 सुमार कितें तें न्हिदलेले अशें म्हणून मागीर म्हागेलो आवाज आयकलो न्हिदांकच आनी उठलें मागीर ताका हुस्को आशिल्लो आमी ना न्ही अशें म्हणून पळय आतां हांगासर भायर हाडून घातला मान न्हांवपाक गेले हांगासर आसा हांव करता 1 मिनट सो आसा हांगासर तें न्ही आपणाक धर म्हणटा सो आयली आमी वचून येता आसतना नुस्तें हाडून नुस्तें कुल्ल्यो हाडल्या कांयच नाशिल्लें नुस्तें तर सांगता कित्याक लागून नुस्तें बी ना तें पयलीं दाखयता तुमकां कितें हाडलें तें कुल्ल्यो हाडल्या हें पळयत हांगासर 3 कुल्ल्यो आसा 2 मोट्यो एक बारीक आनी हें सगळें तेजे पांय बी कितें तें तसलें कितें कितें आसा सो कांयच नाशिल्लें नुस्तें तर ह्यो तो म्हाका म्हणपाक लागलो स्टीम कर अशें म्हणून सो लसूण जी आसा पळय न्हू ती घालता लसूण मीठ आनी सोला जी आसा पळय न्हू ती घालून स्टीम करून घेवपाची आनी बाय न्ही भायर हांव करता येता हांगासर म्हळ्यार आपल्याक धर अशें म्हणून बाबा राव येता तर नुस्तें बी जें आसा पळय तें कांय मेळूना टायमूय जाल्लो आनीक काल न्ही आयज सकाळीं न्ही जे कडेन देव आसता पळय थंय दर्यान कोणाची तरी डेथ जाली खंय कोण एक भुरगो बुडोन एक्सपायर जालो सो ताका लागून बीन तें नुस्तें बिस्तें कांय नाशिल्लें चड तर आनी तुमी तर पयलेंच देव जे आसा पळय न्हू ते आमकां वता तेन्ना मेळना आमी वता तेन्ना देव येवपाक भायर सरलेले धरता ताका आनी जेवता बिवताना मेळटा तुमकां तर जावपाक येयली उदक थंयच्यान येयली आनी जेयली बीन आनी मातसो रेस्ट केलो न्हिदचें ना म्हणून आशिल्लें बेश्टें अशेंच आड पडलेलें सामकें आयज न्ही वताक जीव टायर्ड जालो खूब तेंपान ऑलमोस्ट कितले तरी म्हयन्यांनीच न्ही वताक गेले न्ही सामको जीव जाम जाल्ल्या भशेन जालो सामको आनी तुमकां न्ही एक गोश्ट दाखयता आनी मागीर तेच्या नंतर व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करता पयर न्ही आमी हांगा गेल्लीं खंय गेल्लीं रे आमी पयर मार्केटान कारवार गेलेलीं सो थंय न्ही एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें हेका पळय संवसारा पे सगळ्या हेज्या माथ्यार आसा सो थंय न्ही एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें
आणि माझे सबस्क्रायबर सो ते बाबूक घेवन आशिल्ले ते आमी न्ही मार्केटान ते हांव भायर देंवल्ले गाडयेंतल्यान मा आनी हो हाशिल्लो गाडयेनच सो ते म्हाका पयल्यान धांवत आयलें आनीक अशें उलोवपाक लागलें आनी बायेक पयलें आनी म्हणपाक लागलें राव आं पूण बायेक कितें तरी गिफ्ट घेवन येता अशें म्हणून आनी नाका म्हणटा आसतना न्ही बायेक हो ड्रेस आसा पळय न्हू तो घेवन आयला ते बरो ड्रेस आसा इतलो सॉफ्ट मटेरियल जाणा थंयच न्ही सायडीनच एक शॉप आशिल्लें कपड्यांचें ते शॉपार वचून ते बाबडे हे घेवन येयलो पटपटीत 2 मिनटां भितर सो हे पळय दाखयता तुमकां सारको ड्रेस सो हो पळयात ड्रेस आसा पळय न्हू तो बायका धरपा लायलो हे बरो आसा ड्रेस मातसो व्हड आसा बाये केन्ना जावची ना आनी एक 2-3 म्हयने तरी वचूं 8 म्हयन्याचे किंवा वर्साचे मा म्हणटा चलपा लागतलें खंय तेन्ना म्हणल्यार हो ड्रेस घालता म्हणल्यार आनी इतलें सॉफ्ट आसा जाणा मटेरियल जें आसा तें पळयात भरपूर सॉफ्ट सारकें म्हळ्यार बेबी फ्रेंडली मटेरियल जें आसा पळय तें थोडें सामकें रफ अशें आसता हे पोनाक न्ही तेका कशें दवरलें हांगा हे एक लेयर तेका सेकेंड हो लेयर कॅनाचो पळय आनी तेजे भितर कॉटनचो सो हांवें असोच तो हँगला घालून दवरलेलो पयरूच दिला सो हे पळय बरो आसा ड्रेस जो आसा तो सो ताका मागीर हांवें तेन्नाच वॉट्सॅपार मॅसेज करून थँक्यू बी म्हटलें फाटल्यान प्लेन आसा फुडल्यानूच बस आसा सो मानवी वारकर तेजें नांव ते म्हणजे सबस्क्रायबर जे मेळ्ळे पळय न्हू तेजे हे पळय सो हो ड्रेस बायेच्या कलेक्शनान न्ही आतां आनी एक ड्रेस आसा पळय न्हू तो हेजे दोन आनी एक ड्रेस आसा पळय न्हू तो एड जालो थोडे ना कपडे आमी ताका एक एकदां खंय खंय घेवन घेवन वता एवरी टायम नवे नवे कपडे जे आसा पळय ते घालीत आसा आनी थोडे कपडे अशेय बीन आसा जे मातशे व्हड आसा आतां कसो हो ड्रेस मातसो व्हडलो आसा तसोच व्हडले मातशे व्हडूय बी ड्रेस आसा आनी अशें करून कोणी व्हडले ड्रेस दिता पळय ते बऱ्याक पडटा की सारको टायम पळोवन ओकेजन पळोवन अशें करून बरे फंक्शनाक घालूंक मेळटा आनी आतां कितें जाल्यार बरे बरे कपडे आहा आनी थोडे तेंपान ताका ते ल्हान जातले म्हणून खंय वयता पळय आमी अशें करून घालीत आसा सो बरें जाता तशें करून व्हडले ड्रेस दिले म्हणटकीर ओके सो तुमकां तो ड्रेस म्हाका दाखोवपाचो आशिल्लो तर आतां वता च्या बी करून पिवपाक जाय आनी हेचेच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचे चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळ्या तुमी थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 म्हणटा रे बाय बाय ही पण मा बी ना सांगा लायटी बी पालेले आमी बायक दोळ्यां त्रास जाता आनी बाय म्हणटा की बाय 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 खायटा